धर्मदूतांचो इतिहास अवेसोर 19 वोळ 23 ते 40 आणि 1. ह्या काळात सोम्याचे वाटेक लागून बरेच गोळबोळ जाले. देमेत्रियोस म्हणलोलो एक शेट आर्तेमिस देवाची रुपयाची मूर्ती पेटुला करतालो आणि ह्या ताच्या धंद्या वरवीं ताच्या कामदारांक खूब फायदो मेळटालो. सगळ्या आपल्या कामदारांक आनी ताचे असलो धंदो करतल्या हेरांक ताणें एकठांय केले आनी म्हळें, इश्टानो, आमची जोड ह्या धंद्या वरवीं येता म्हूण तुमी जाणून जें कितें हो पावलूस सांगता तें तुमी पळयलां आनी आयकलां. मनशांच्या हातांनी केल्ले देव देवूच न्हय म्हूण सांगून एफेसांतूच न्हय पूण आख्खे आजियाच्या प्रांतांत पावलून जायत्या जाणांचें मन बदल्लां. आमचो धंदोच पडत म्हूण न्हय पूण श्रेष्ठ आर्तेमिस देवीच्या मंदिराची इशी बुडोवन वचत म्हूण भिरांत आसा. आनी अशें आख्खे आजियाच्या प्रांतांत आनी आख्ख्या संवसारांत तिका व्हड मान आसा तो उबोवन वेतलो. हें आयकून ते रागान भरले आनी अशे बोबो मारूंक लागले. श्रेष्ठ वर्ती आमची एफेसकारांची आर्तेमिस. आख्खें शार गोळबोळ्ळें. शारांत नाटकांचो उक्तो जागो आसलो. थंय सगळो लोक बराबर लोटून गेलो आनी गायोस आनी आरिस्त्राक ह्या दोगां मासिदोनियाकारांक पावलूच्या भोंवडे सांगात्यांक तांणी थंय पर्यान बोळान ओडून व्हेलें. जमलोल्या लोकां फुडें वचून पावलू तांकां उलो करूंक सोदतालो पूण शिसांनी ताका आडायलो. ताणें नाटकांच्या जाग्यार दिश्टी पडचेंच न्हय म्हूण वूत दिवन आजियाच्या प्रांताच्या अधिकाऱ्यां मदल्या ताच्या थोड्या इश्टांनी पावलूक निरोप धाडलो. इतल्या म्हणसर सभेंत गोंदळ ओदीकूच वाडटालो. जोण एकलो वेगवेगळे भाशेन उयेली मारतालो आनी तांतलीं जायतीं जाणां कित्याक एकटोवल्यान ते पर्यंत नकळो आसलीं. कांय जाणां कोण एका आलेक्झांद्राक फुडें सरून उलय म्हूण सुचोवंक लागलें. तेन्ना जुदेवांनी ताका मुखार लोटलो. आपले हात उबारून उगी रावात म्हूण तो लोकांक समजावंक सोदतालो पूण तो जुदेव म्हूण लोकांक गमतोच सगळीं एकाच ताळ्यान 2 वरां सुमार अशीं हुयेली मारीत रावलीं. श्रेष्ठ वर्ती आमची एफेसकारांची आर्तेमिस. शेवटी शाराच्या कारकुनान उरपोंजीक समाधान करून अशें म्हळें, एफेसकारांनो, श्रेष्ठ आर्तेमिसाच्या मंदिराची आनी स्वर्गार्थावन पडलोले तिचे मुर्तीची एफेसकारांचें शार राखण करता म्हूण संवसारांत कोण नकळो जायत. कोणाच्यानूच हें ना म्हणू नजो म्हणटोच तुमी शांत रावात आनी उटावळ्यान कांयच करिनाकात. ह्या मनशांक तुमी हांगा हाडल्यात पूण तांणी आमची मंदिरां चोरूंक नात. न्हय म्हूण आमचे देवीचेर आड कांय निंदा ते उलोवंक नात. देमेत्रियोसाचो आनी ताच्या कलाकारांचो कोणाचेर विरोध आरोप आसा जाल्यार न्यायसभा भरात आनी शाराचे अधिकारी आसात थंय तांणी आरोप दाखोवचे. हाचे भायर तुमकां आनीक कितें विचारपाचें आसा जाल्यार कायदेशीर सभेंत हो प्रस्न तुमच्यान वयर काडूं येता. आयज घडलां त्या बोंडाची जबाबदारी आमचेर पडूंक शकता कित्याक हो असलो गोळबोळ करूंक कसलेंच कारण ना. अशें सांगून ताणें
जमलोल्या लोकांक परतून धाडलो.